ब्रह्मकरमळे सत्तरी ब्रह्मदेवाचे देवस्थान फामाद. देशात फकत ब्रह्मदेवाची दोनच देवस्थानां आसात, एक राजस्थानात आणि दुसरे सत्तरीतल्या ब्रह्मकरमळेत. ह्या ब्रह्मदेव देवस्थानाच्या आवाठात एक मोठे जुने वडाचे झाड आशिल्ले. ते फाटल्या पावसान वाऱ्यान हुमटून पडले. आता त्या झाडाच्या सुवातेर आयतारा देवस्थान समितीन नवे वडाचे झाड लायला. फाटल्या पावसान हुमटून पडिल्लो वड 200 वर्सां पोन्नो आशिल्लो. ताका धर्मीक म्हत्व आशिल्ले. तशेंच वडाच्या पुनवेक ह्या वडाकडे धार्मीक कार्यावळी जाताल्यो. हे सगळे मतींत घेवन देवस्थान समितीन आयतारा श्रावण मासात नव्या वडाचे रोप विधिवत पूजा करून लायले. वडाच्या ह्या झाडा खाला आमी खेळ्यात. आमी व्हड जाताना हे झाड साक्षीदार. देवळाचे विस्तारीकरण, गावात जावपी बदल हे सगळे त्या वडाच्या झाडान पळयल्ले म्हूण थळावे सांगतात. 7 जुलै 2023 रोजी हांगासर एक सुसाट्याचो वारो आयलो आणि 200 वर्सांचो इतिहास सांगणारो वडाचे श्री ब्रह्मदेव मंदिराजवळ असलेले हे वडाचे झाड आडवे जाले. याचे दुःख सगळ्या गांवकऱ्यांबरोबर सगळ्या लोकांकय जालें. पूण हे झाड जे आसा तेचे नाते जे आसा एक वेगळ्या पद्धतीचे नाते आसा आणि हे नाते परत पुनर्जीवित करण्या खातीर आयज सगळे ब्रह्मदेव देवस्थान सेवा समिती तर्फे सगळे ग्रामस्थ आणि भक्तगण जमा जावन हांगासर नवीन वडाचे झाड लायलेले आसा. ह्या झाडाच्या छत्रछायेखाली आमी गावातले सगळे भुरगे वाडले, मोठे जाले. पळोवपाक गेले तर ह्याच झाडान मोठो इतिहास पयला. ह्या गोंयान पुर्तुगीज आयले, ह्या झाडान पयले. हे ब्रह्मदेवाचे जे मंदिर आहा, हे मंदिर मोठे जाताना ह्या झाडान पयले. म्हाका दिसता ब्रह्मदेवाच्या पयलीं सुद्धा, म्हणजे ब्रह्मदेव ह्या गांवान आमच्या गांवान येवच्या पयलीं सुद्धा हे झाड आसले आसतले अशें म्हाका दिसता. एक पळोवपाक गेले आयज नवीन वडाचे झाड त्या ठिकाणी आमच्या सगळ्या गावातल्या लोकांनी येवन लायले. ही खरे म्हणजे ऐतिहासीक घटना आसा, एक लक्षात दवरपाक जाय. वडाच्या झाडाक तशें पळोवपाक गेल्यार वैज्ञानीक दृश्टिकोनांतल्यानय खूब मोठें महत्व आसा. ते हे की जशी तुळस जास्त प्रमाणात ऑक्सिजन दिता, तशें ते वडाचे झाड सुद्धा मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन दिता. आमी पळोवपाक गेल्यार एक लक्षात येता की झाडाक जिवंतपणा आसा. जसो मनशाक जिवंतपणा आसा तसो ह्या झाडाक जिवंतपणा आसा. मनीस कितलोय आधुनिक जाव, जर तो सैमाक आणि आपल्या भूतकाळाक विसरलो जाल्यार तो शेणलोच. सैम आणि सृष्टीच्या कणाकणात देव आसा हाची जाणविकाय दवरीत गावातल्या लोकांनी तशेंच देवस्थान समितीन वडाचे झाड रोवन सैमाची जतनाय कशी करप हाची देख दिल्या. सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.